सांगाता संपल्या बापा तुझे समोर आटोमच्या उपकार धांवडोन आमचो जिणये अनकार कृपेन केलाय सत्कार पवी स्नानान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवी सभेचे सांदे जाल्या पवी जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोमच्या उपकार धांवडोन आमचो जिणये अनकार कृपेन केलाय सत्कार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज इगर्ज माता भगवंत जुस्तीन रक्त साक्षी हाचें स्मरण आचरण करता. आमची पदकां उडासा काडया आनी देवाच्या बोक्सांनी मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनाचें तोंडांत सारून वायटा करणारे बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सुदान संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससाच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर काकूत कर सौम्या काकूत कर काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर सौम्या काकूत कर काकूत कर सौम्या काकूत कर काकूत कर. प्रार्थुया. सर्व जाणार सर्वेस्परा, कुर्साच्या पिशेपणान तुझ्या रक्त साक्ष भगवंत जुस्तीनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची आगणीत जणवाय वळखून पावयलोय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकोवणेन फटनासतना बाबर्तान तीर रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोम्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुम्ही पदकान पडनाशें सांबाळूंक आनी आपले महिमे मुखार तुमकां निरापराधी दवरूंक देवाक सांगता. सांत जुदाच्या पत्रांतलें वाचप. तुमी मोगाचे न्हू, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांनी फुडें सांगून दिलां त्या उतरांचो उगडास करा. तुमच्या भोव पवित्र बाबार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगान तीर रावा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतेन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. दुबावतल्यांक समजणी दिया आनी थोड्यांक उज्यांतलें वाटोवन निवारा. आनी जांकां तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राय करा. कामाचेरान मेळें जाल्लें तांचें वस्तूर सयत कांटाळा. तुमकां
छाती असलेल्या एकल्याच देवाक आमच्या तारकाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा वैभव राजवडकी आणि अधिकार सर्वय काळी आदी आता आणि सदां सर्वाता आमेन. देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रे गोन आसा. तुका म्हजो आत्मो तान येता. उदक नातलेले सुके धरणे बरी म्हजी कूड तुका तान लालयता. श्लोक. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवाप्रास श्रेश्ठ म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काडून हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा बरी म्हजो आत्मो धादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्ताचे उतार ताचे सगळे क्रिस्त गायन तुमचे थंय बिडार करूं ताचे नावी देवा बापाक अर्गां दिया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य परत्यान जेरुसलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवून आसतना प्रधान याजक शास्त्री आनी जुदेवांचे मतबारी ताचे थंयसर येवन विचारूंक लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, हांवें तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांवें सगळें करता म्हूण तुमकां सांगता. सांगा म्हाका, जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवातावन की मनशातावन? तवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले, आमी कितें म्हणचें? देवातावन म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सतमनलो ना म्हणून तो विचारतलो. मनशातावन म्हूण मनशा मुनयावे जुवांव निजाकी एक प्रवादी म्हणून समेस्त ताका मानतले देखून लोकांक ते भियेतले. आमी तें नेनाव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांव तुमकां सांगचो ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, येदोळूस जेजू जुदेवांत इस्रायल सगळ्या इस्रायलांत फामाद जावन आसलो. येदोळूस तो आतां आमी 11व्या अध्यायांत, मार्काच्या 11व्या अध्यायांत आसा. येदोळूस जेजू कोण म्हणून सगळ्यांक कळीत आसलें, सगळ्यांक समजोवंक साकरलें. आनी जेजू दिसान दीस येताना जेजूक मान आनी गौरव लोकां तावन मेळटलें. हें पुरो पळयल्लें अधिकारीनी आमी पळयलें. हांव थंयसर शास्त्री आनी धर्माधिकारी आनी ते मतबारी पुरा तांक ते भियान
जेजू लागीं आयले आनी जेजूक हें सवाल केलें. ह्या आमच्या हें स्वाभावीक आमच्या घरांनी आमी सवाल करता स्वाभावीक. पूण थोडे फावटी आमी सवाल करतना आमची तकली आमी उपयोग करना. वी मस्ट यूज अवर हेड. आमी उपयोग करना. वटारे तांकां गोत्ता हांकां पुरा वो देवाचो मनीस, देवातावन आयिल्लो मनीस आनी देवाचें स्पिरीट जेजूचेर आसा म्हूण तांकां कळीत आसा. कळीत ना म्हणून न्ही, दे वर नोईंग. जाल्यार पळय वो कालें करता म्हणून. आमी थोडे फावटी असलींच सवालां देवा मुखार आनी देवाक आमी विचारता. मस्त फावटी आमी देवाक नाकार केल्लें आसा, इन्सल्ट केल्लें आसा. मस्त फावटी आमी करता. मस्त सवाल आमचे जिवितांत येतात त्यो स्वाभावीक. जाल्यारय आमी इगर्ज आमकां बरें करून शिकयता. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च बरें करून आमकां शिकयता. आमी धाकट्या भुरग्यांत तावन व्हड जावचे म्हणसर आमकां मस्त शिकोवणी आमकां इगर्ज दिता. आनी ह्या दिसांनी आमी पयले वचपान पळयता बरें शिकोवन बरें करून आयचें पळयल्यार जूद बरें करून आमकां शिकोवन दिता. कशें आमी मोगा देवाच्या मोगांत आमी रावचें म्हणून ताका कालें पुरो करचें म्हणून तो बरें करून हांगासर आमकां बरें करून सांगता. ताका देखून जेजूय थोडे फावटी अशेंच आमकांय सांगूंक पावता. आमकांय आमी सवालां करता आसतना सवालां करनातल्या वेळार जेजूय आमकां आमच्या सवालांक आन्सर मेळना. ताका देखून आज आमकां जेजू शिकयता कितें म्हळ्यार देवाचें राज्य, देवाचे अधिकार आनी आमचे अधिकार ताचे मदें मस्त तफावत आसा. म्हणजे मस्त डिफरन्स आसा. आमकां तें आमी म्हणटा आमकां तें धरूंक जायना. वी कांट कॅच, वी कांट कॉम्प्रिहेंड म्हणटा आमी. आमची तकली धाकटी ती. आमचे सायज व्हडलें जावंक पुरो पूण धाकटी तें देव आमी वचोंक जायना. तितून वचोंक जायना आमी. त्या वेळार जेजू आमकां सांगता आमी जें कितें आमकां ताणें शिकयलां तें आमी जियोंक साकाचें. सवालां करचें न्ही, सवालां करीचे पूण गरजेचे भायर सवालाचें गरज ना म्हणून आमकां सगळ्यांक जेजू शिकयता. बरें जायचें, बरें मोड जायचें आनी बरें करून आमी देवान दिल्लें बेसावांनी वाडीचें म्हणून देव जेजू आमकां आज सांगता. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका. सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपुत्र देवा बापाक
मानता तशें जावन म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटाचेर उपरासलेल्या दुस्माना विरोध भगवंत जुस्तीन सगळे सक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मोनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोळान जायतेवन जावंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सवकाळ्यांनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत जुस्तीन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घटाय करताय आनी अशें आमच्या आसक्ताक येंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन फरजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेत निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उन सर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस मारून सुसूंकवाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी ज्या बंदच आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें करचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उडासाक करात. Babat so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींच्या काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट करचे अंतरल्या समेस्तांक तुजें फजडीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत तुजे तुजो निश्कळपती भगवंत दर मुदत भगवंत जस्तीन आनी सर्व काळी तुका सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुझे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा संवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदारान शिकयलेलें मागणें आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी तुझी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्पर सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नातेकारांक आमकां तुजे उदार काकुटेन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे जमदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं, तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर ओंचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तणासले कडेन सरो दिता म्हाका, पासवो सोरो देवून भूक म्हजी तांबयता. नितळ उदक देवून तान म्हजी बागयता. बलिश्ट तांताच्या शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. सोमी मोसो गोवळी कांय ना उणें म्हाका. तरणे
तणासले कडेन सरोदिता म्हाका प्रार्थुया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दोशी केली. भगवंत जुस्तिनाच्या शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या याद्यान्या खातीर तुका सदांकाल दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्पदुदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोनयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंत देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूंक घालतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटवश्यांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतले. गरजा आकांता वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अमकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परतले. आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उडास कर ए भोवदयाळे अमकारी मरिये, तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेणेन धैर्यकाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मुरे कृपा मुरले सोम तुजे सांगाता आसरे आमी तितून सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी, आमा पासत विनाती कर. नमान मुरे कृपा मुरले सोम तुजे सांगाता आसरे आमी तितून सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी, आमा पासत विनाती कर. नमान मुरे कृपा मुरले सोम तुजे सांगाता आसरे आमी तितून सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी, आमा पासत विनाती कर. अर्गम प्रार्थन. हे भगवंती मरिये मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजे बेंतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. हांव अशें आमी सदांच तुजे मुखार विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आशिल्ल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve,
a te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Mogar putra soe, Onkar Maria आशीर्वादिवां गम. भाग्यवान कुसाचे कर्वेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.